हरियाला हरियाला रे हरियाला 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 रे हरियाला हरियाला. तुम्ही जायत्या फिल्डान वचा, कला, क्रीडा, लिटरेचर जायते फील्ड आणि गिव यू 100%. जर तुमकां खंय सपोर्ट जाय, खंय तुमी अडकल्या जाल्यार प्रवीण भाई आल्ले कडेन येवपाचो आणि तुमकां तो जाय तो पर्यंत तुमकां सपोर्ट करतलो आणि तुमकां सक्सेसफूल करतलो. युवांक एक सांगपाक सोदता की तुमी इतर कसले एका वायट वाटेक न वचता हे असे आमचे अभंग रिपोस्ट म्हणा किंवा आनीक आमचे भजन म्हणा अशे हेतून तुमी इन्वॉल्व जावपाक जाय. कित्याक युवा ही आमची एक फुडलो हेचो भविश्याचो एक मेन असो कण आहा. ताका लागून तेंच्यांनी इतर कसल्या व्यसनाधीन हेतून न वचता हेतून अभंगाच्या आमच्या संस्कृतीच्या हेतून बऱ्या हेतून वचपाक जाय. आता आम्ही पंढरपुरा आधी लोक पळयताले की पंढरपुराक गेल्या उपरांत ती म्हामली जाताली, पंढरपुराक वयता. पूण अंदू अशें जाल्लें आहा की हांगाच आमचे विठ्ठल रखुमाई जी पंढरपूर आमी यात्रा करतात ती आमकां हांगाच प्रत्यक्ष पेडण्यान पळोवंक मेळटा. म्हणून हांव सर प्रवीण आल्लेकर सर आमदार, आमचे लाडके आमदार पेडण्याचे, तेंचे खरेंच हांव काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हेच्या पयलीं अशें केन्नाच पेडण्यान घडोवंक नसलें की फ्री ह्याच प्रोग्रामांक लोकांनी फ्री तिकेटी काडून प्रोग्राम पळयलेलो आसतात. ते सराक अशें दिसलें की आमच्या पेडणेकारांक तिकेटीन दिवचे करूच्या पेक्षा आपूण फ्री करता म्हणून आपूण तेंच्यांनी आपल्या खर्चान हे आमकां सगळ्यांक पंढरपूर हे आमकां पेडण्यान हाडलेलें आसा. जो आतांचो युवा पिढी आसा ती खंय तरी भक्ती वाटेन मोहीत जावन खंय तरी तेंच्या मदीं ही कला जागृत जावपाची आनी आमची भुरगीं अशी फुडें सरपाची. अभंग रिपोस्ट न्हू अशे खुबशे प्रोग्राम दवरता आनी प्रवीण भाई आल्लेकर आमी जी महिला आसूं किंवा युवा आसूं कोणूय आसूं जे कितें सजेस्ट करता, जे आमच्या युवा खातीर किंवा महिलांक खातीर जावं जाणट्यांक खातीर जावं जे कितें बरें आसता ते सदांच तो सपोर्ट करता. कितेंय आसूं ते खंयचेय आसूं. बरी सिस्टम, बरी लायट अशें खेडेगांवांतल्या लोकांक पळोवंक मेळना. सो आमी सराच्या उपकारान जाता तितली बऱ्यांतली बरी सिस्टम, बऱ्यांतलो बरो सेटअप दिवपाचो प्रयत्न केला. संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला, संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. संत असे राम लक्ष्मण असे कलाकाराची खाण आमी म्हणटात त्या वेळाचेर आमकां अशें पळोवपाक मेळटा की जेन्ना आमची युवा पिढी जी आसा ती खंय तरी वायट संगतीक न वयता अशा तरेचे सत्संग जेन्ना एक न्यू फ्युजन घेवन हांगासर येता तेन्ना एक बरो कार्यक्रम आनी बरो निसर्गान आमी एक आध्यात्मीक म्हणटात तशें वातावरण आमी हांगासर पळोवपाक मेळटा. अभंग रिपोस्ट एक पवित्र आणि मंगल असो कार्यक्रम आमचे आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर सरान हेंच्यांनी आयज हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. तुमी जाणातच आसलीत की पेडणे ही आमची एक कलाकारांची खाण आसा आणि आमच्या पेडण्यासून भरपूरशे कलाकार घडोवन गेल्लेले आसा आणि आमचे आमदार हे सदांच पेडणेकारांक खातीर एक धडपडत असतात की आमचे पेडण्याचे भुरगे कशे फुडें सरचे. तेका लागून हो आयज सरान कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आयज अभंग रिपोस्ट हो इव्हेंट श्री प्रवीण प्रभाकर आल्लेकर आमचे पेडण्याचे आमदार यांच्यानी पेडणेकारां खातीर स्पेशली ऑर्गनायज केल्लो. तेका भरगच्च म्हणटा तसो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी हो प्रोग्राम खूब बऱ्या हितून जाल्लो आसा. तशेंच हांव मागता की सगळ्या पेडणेकारां खातीर पेडणेकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी परतून एकदा 2027 2026 एंडिंगेक आमची इलेक्शन येता तेका सगळ्यांनी प्रवीण आल्लेकर सराक भरगच्च मतान आनी एकदा निवडून हाडपाचें आनी अशेंच आमचे प्रोग्राम सगळ्या पेडणेकारां खातीर जावपाचे.
मी भगवतीक नमस्कार करता. व्यासपीठार आमच्या मदीं आसात आयज ह्या कार्यक्रमाक मुद्दामून येयल्यात आमचे आदरणीय खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे, तशेंच तुमचे लाडके आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर, सगळे कॉन्सिलर्स, चेअरपर्सन, इतर सगळे मान्यवर. चड काय उलयना कित्याक तुमी वाट पळयतात केन्ना प्रोग्राम स्टार्ट जाता काय तोंडा वयल्यान कळटा तुमच्या. केन्ना एकदांच्या सोंपया बेगीन आनी देवा म्हणून फाटल्यान मनान तुमच्या चलता कळटा म्हाका. भावना पावल्यात हांगासर सगळ्यांचे आनी सगळे शॉर्ट भाशण करतले. चड काय उलयना, फक्त इतलें सांगूंक सोदता की सगळ्यात पयलीं अभिनंदन आमच्या पेडणे मतदारसंघाच्या आमदाराचे की त्यांनी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला तुमच्या खातीर, पेडणेकारां खातीर. आनी मोठ्या संख्येन तुमी हांगासर येयल्यात, बरें दिसलें. कित्याक असे कार्यक्रम म्हणजे आमी आमची संस्कृती म्हणटा ती आयज काल कितें जाल्यार यंगस्टर्स आहात ते मातशे ट्रेंडींग जाल्ले आहात. म्हणजे तांकां संस्कृतीक कार्यक्रम सुद्दां मातशे तांकां ट्रान्स म्युजिकान जाय. आनी डेफिनेटली कितें आसना पूण ते आमची संस्कृती, आमचो कल्चर कितें आहा तो खंय ना खंयच्या प्लॅटफॉर्मार कशे ना कशा पद्दतीन हाडूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आयज प्रवीणान बऱ्या पैकी तेणी हो कार्यक्रम हांगा हाडला. ताका लागून परत एकदा धन्यवाद त्यांच्या एंटायर टीमीचे की तेंच्यांनी हो बऱ्या भशेन खरोच बरो ऑर्गनायज केला. कित्याक आमी खूब करता कार्यक्रम मांद्र्या, पूण सगळ्यांनी म्हणटा ऑर्गनायज वेल ऑर्गनायज. आनी ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका सुद्दां. अशेंच पेडणेकारां खातीर आनी यंगस्टरां खातीर, म्हणजे आयज चडशे यंगस्टर्स दिसतात आनी यंगस्टर्सां खातीर कितें करपाक म्हाकाय खूब उमेद जाता. आनी आयज खरेंच प्रवीणान तो इनिशिएटीव घेतला यंगस्टरां खातीर. आनी जर यूथ आमचे पेडणे तालुक्याचे यूथ जर एकी कडेन रावत, म्हाका दिसता पेडणे हे आनी खंय फाटीं उरचे ना, खूब फुडें वयतले, जगान नांव जातलें. परत एकदा सगळे यंगस्टर्स हांगा जमल्यात. क्रावडाक पळोवन इतलें उलोवचें दिसता. काही लोक रिटायर्ड जाल्यात आनी पेडणेकारांक धांवडायल्यात, ते परत येवंक सोदतात. आयज प्रवीणान दाखोवन दिला हांगासर की लोक आहात तुज्या वांगडा. भायल्यान त्या सायडींतल्यान येवपाची गरज ना. जे रिटायर्ड जाल्या तेंच्यांनी वचचे आनी कोण ऑफिस बीन ओपन करूंक सोदता ते ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. परत एकदा धन्यवाद. आमी म्हणटात एक यंग आणि डायनेमिक लिडराची गरज असता, कारण तो तुमच्या भशेन आमच्या भशेन चिंतता. जित भाई आरोलकर, थँक्यू व्हेरी मच. अभंग रिपोस्ट या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित पेडणे मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार प्रवीण बाब आल्लेकर, ज्यांच्यानी आताच आपले उलोवप केलें ते मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर, या मतदारसंघातले तिनूय झेडपी हरमलकर, कांबळी, पालेकर, काकासाहेब देशप्रभू, हांगाली प्रथम नागरिक, नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष आणि खास करून उपस्थित पेडणे आणि परिसरातल्या सगळ्या यंगस्टर्स, म्हणजे धाकट्या भुरग्यापासून जाणट्यापर्यंत मुद्दाम हो कार्यक्रम पळोवपाक आयिल्ल्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी प्रवीण बाब आल्लेकराक ताळयो मारून त्याचे अभिनंदन करचें, धन्यवाद दिवचो. कारण तांच्यांनी अभंग रिपोस्ट हो हांगल्ल्या लोकांनी पळोवचो म्हणून तेंच्यांनी खास करून हांगा पेडणे भागा भितर हाडलो. आनी ताच्या भितर एक वैशिश्ट्य म्हणलें, कारण आमी सदांच मानतात पेडणे ही आमची सगळ्यात बरी संस्कृती, आमचो पेडणे तालुका. आणि ह्या भागा भितर जर प्रत्येक हातून जर खंयचेंय क्षेत्र आसचें की ज्या क्षेत्रा भितर पेडणेकार ना. आणि खास करून कलाकार जे आसात तेंच्यांनी हांगा सन्मान केलो. मागीर शेवडे आसत, धुपकर आसत, आसोलकर आसत, राहुल आसत, किंवा आमचो फेर्नांडीस तियात्रीस आसत, ज्यांच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान रंगभूमी गाजयल्या. म्हणजे नाट्य क्षेत्रा भितर शेवडे, धुपकर आसत, गायना भितर राहुल आसत, आसोलकर आसत, आणि तियात्रा भितर बाबलो फेर्नांडीस आसत. आणि ह्या सगळ्यांचो सन्मान तांच्यांनी ह्या हांगासर केल्लो आसा. आणि ताका लागून हांव खास करून प्रवीणाचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक बरें काम केलें. हाच्या पयलीं अभंग रिपोस्ट हो मांद्रे मतदारसंघान म्हाका दिसता तुवें जाल्लो, आणि सेकंड प्रोग्राम आज हांगा जाता काल हांवें बिचोले पळयल्लो. ज्या तरेची उपस्थिती आनी खास करून यंगस्टर्स, कारण आमकां सगळ्यांक दिसतालें की हळूहळू आतांचें जनरेशन हे केवळ कॉम्प्युटर आनी मोबायलार वयता काय कितें. पण एखाद्या भुरग्याक जर दिसलें की येस हें आमी करपाक जाय, जाल्यार आज हांव पळयता की म्हाका दिसता तेंचें 17वे की 18वें एडिशन गोंया भितर ज्या तरेचो रिस्पॉन्स खास करून युवकां भितर, युवती भितर हांव पळयता. आनी परत एकदा ह्या देशा भितर ही संस्कृती टिकून दवरपाक हे यूथ तयार आसात, हे तातूंतल्यान सिद्ध जाता. आनी म्हणून आमी पळयतात की वारी जशी प्रत्येक वर्सा पंढरीची वारी ही लोक वचत आसात, वाडयत आसात. हांव कालूच आमच्या आमदारा कडेन उलयताना हांव बिचोले आशिल्लो फुडल्या वर्सा आनीक डबल जातले काय म्हूण. आज यंगस्टर जे आसात हेंच्यांनी त्या वेळचे अभंग वेगळ्या पद्दतीचे तांकां जे जाय तशा म्युजिकान तांकां आयकपाक मेळटा, तांकां ते रिस्पॉन्स दितात.
आणि ते ऑपॉर्च्युनिटी पेडणेचे आमदार तांकां दिल्या म्हणून हांव तांकां धन्यवाद दिता, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि म्हजें भाग्य समजता की कांय जाणांचे सन्मान म्हज्या हस्ते हांव करपाक शकलो, पण त्यांचे अभिनंदन करता, म्हजे उलोवप थांबयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हो अभंग रिपोस्ट आयज आमच्या पेडण्यान हांगा आयज आमी सगळ्यांचो सपोर्ट जे यूथ तशेंच सगळे म्हजे कार्यकर्ते तशेंच म्हजे सरपंच मेंबर्स तशेंच चेअरपर्सन तशेंच कावन्सिलर आनी सगळे धडाडीचे म्हजे कार्यकर्ते तेंच्यांनी आयज बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज हो आमी हांगासर हो कार्यक्रम उपस्थित केल्लो आसा. आनी त्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे सदानंद भाई शेट, ताका मनाक अजानसून हांव थँक्स म्हणटा. पयलीं तेणी आपलो मोलादीक टायम काडून हांगासर उपस्थित रावले. तशेंच म्हाजो मित्र जीत आरोलकर, म्हाका दिसता खूब जाण म्हाका पळोवन म्हणूंक लागले कितें हें सरप्रायझींग हांगासर दिल्लें, कित्याक सगळ्यांक दिसता कितें जीत आनी हांव आमी सदांच मित्र आनी सदांच मित्र रावतले. ताका लागून हांव ताका मनाक अजासून पयलीं थँक्स म्हणटा जे ताका हांवें आपयलो आनी तो हांगा उपस्थित रावलो त्या बद्दल. तशेंच आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर तृप्ती सावळ, तशेंच आमचे झडपी आमचे नानू हरमलकर, तशेंच राघोबा कांबळे, तशेंच आमच्या पालेकर, तशेंच आमच्या काकासाहेब, आयज तेकाय बी हांव मनाक अजानसून थँक्स म्हणटा. ताका आपयल्या आनी तेणी त्या म्हज्या उतराक आयज मान दिलो आनी तो हांगासर हजर रावलो, त्या बद्दल हांव ताका मनाक अजानसून थँक्स म्हणटा. तशेंच आयज हांगासर सगळे जाण यूथ आनी सगळे तुमकां हांगासर पळोवन म्हाका खूब उमेद भोगता. जे आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा तो तुमी बऱ्या रितीन पळोवचो. म्हाका दिसता म्हज्या मनान सदांच येताले कितें एक कार्यक्रम हांगासर जावचो, जे अभंग रिपोस्ट ते आयज हांगासर गोंयांत तेंच्यांनी खुबशे कार्यक्रम केले. म्हाका दिसता तुयेन बसून हाडलेलो त्या टायमारूय बी आमच्या लोकांक थोड्यांक खुबशे टिकेटी मेळोंक ना. ताका लागून म्हाजो विचार येयलो कितें आमी ह्या आमच्या पेडण्या तालुक्या लोकांक लागून कितें तरी हो अभंग रिपोस्ट आमी पेडण्यान हाडचो म्हणून. ताका लागून हो आयज हांगासर अभंग रिपोस्ट हाडलेलो आसा. हो तुमकां लागून जे यूथ आनी तशे म्हजे कार्यकर्ते आनी तशेंच आमच्या सगळे पेडण्या तालुक्याचे लोकांक लागून आयज हांगासर हाडलेलो आसा. आनी जो अभंग रिपोस्ट हो खूब म्हाका दिसता फेमस जे आयज महाराष्ट्रान तेंच्यांनी खूब नांव कमयल्लें आसा, तशेंच आयज गोंयानूय तेंच्यांनी खूब नांव कमयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या युथांक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा जे आयज तेंच्यांनी आपली कला दाखयल्ली आसा. खंयचे तरी अभंगान जे आयज डीजे खंयसर तरी मिक्स तेंच्यांनी रिमिक्स करून हो डीजे अभंग तेंच्यांनी एक हें केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता खूब जाण आमच्या गोंयान तशेंच आख्खे इंडियेक म्हाका दिसता जे वारी आयज खुबश्यो वाडलेले आसा. लोक आतां सगळे इम्पॉर्टन्स खूब दिता त्या वारीक आनी लोक आमच्या गोंयसूनय खूब वयतात. जे आयज अशेंच म्हाका दिसता युथांनी इंट्रस्ट घेवचो एकाय बी, कित्याक यूथ खंयसर तरी आपले वायट हितून वयचे न्हू. ताका लागून हेंच्यांनी हे जे अभंग रिपोस्ट जे आहा ते अशेंच कलाकार जे आयज आमच्या गोंयान आमच्या पेडण्यान म्हणटा सदांच कलाकाराची खाण. ताका लागून आयज हांवें आमचे जे कलाकार आसा पेडण्याचे तांकां आयज हांगासर हांवें सत्कार केल्लो तेंचो 5 जाणांचो. तसोच आमचो बरो तियात्रीस तेजोय बी सत्कार केल्लो आसा. जे आयज खूब उमेद दिसता पेडण्यान. आयज आमच्या पेडण्यांक लागून आयज आमकां जे आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत सर आयज तेणी आमकां हांगासर तुया गांवान हांगासर आमकां हे दिल्लें आसा जे रवींद्र भवन जे आयज म्हाका दिसता थोड्याच म्हयन्यांनी तेजो फावंडेशन स्टोनूय जातलो. ताका लागून जे अशेच कलाकार घडचे आनी आमच्या युथांनी खंयच तरी इंट्रस्ट घेवचो हेतून
आनी खंय वायट हेतून वयचें न्हू. ताका लागून आयज हो तुमकां बऱ्यान बरो हो अभंग रिपोस्ट हाडलेलो आसा. तुमी सगळ्यांनी बरो तुमी पळोवन घेवचो, बरे डान्स करचे तुमी सगळ्यांनी, आनी भुरग्यांचे तुमी मेन इम्पॉर्टंट ते केअर घेवचे जे धाकटी धाकटी भुरगीं हांगा येयल्लीं आसा. तशेंच तुमी हांगासर बरे मजा करची, पूण हांगासर कसलेच हें करचें न्ही युथांनी, आनी तेंच्यांनी बरें करून घरा वयचें. हांव आनी तुमकां कांयच सांगना. आनी थोड्याच टायमान हो अभंग रिपोस्ट आतां स्टार्ट जातलो. हांव सगळ्यांक तुमकां मनाक आसून थँक्स म्हणटा.